नमस्कार. गोमंतक टीव्ही तुमका माये मग आता येऊ काय आमच्या मध्ये आसात साळगाव मतदारसंघाचे आतले आमदार मंत्री आणि आताचे भाजपाचे साळगाव मतदारसंघाचे उमेदवार जयेश साळगावकर. ताच्या बाबतीत असे म्हटलं होतं की ते एक म्हणजे करप्शनापासून भ्रष्टाचारापासून पयस आशिल्ली एक व्यक्तिमत्व आणि 24/7 त्यांच्याकडे केन्ना गर्व घमंड नासता, सतत लोक संपर्कात असणारे, लोकांचो जाणतो संपर्क आशिल्ले असे हे तरुण उमदे असे व्यक्तिमत्व आज ते भाजपाच्या तिकिटाचेर गांवांतल्यान ते सीटेक उबे राविल्ले आसात. तांच्या तोंडाकडे आयकुया की आतापर्यंत तांचो ती प्रचार कार्य जाल्ले आसा आणि आतापर्यंत लोकांचो प्रतिसाद कसो तांकां मेळटा तांच्या तोंडान आम्ही आयज लास्ट आमची विलेज उरलेली म्हणजे साळगाव मतदारसंघात 6 पंचायती लागतात आणि प्रत्येक पंचायत कवर केल्या. इवन मोठ्या प्रमाणात रेसमागूच विलेज पंचायत कवर केल्या. पिलेन पंचायतीचो थोडोसो पीडीओचो वाठार आणि रेस मागूस पंचायतीचो वो आमचो पिद्दोळे वो स्कॅटर्ड एरिया ही हांगासर 2 वॉर्ड आसात. हे वॉर्ड आमी आयज कवर करतले आणि इवनिंग आमी पीडीएचे एरिया कवर करतले. तर तितून आमी कवर द एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि हितून आमी प्रत्येक घराक आमी टच केल्ले आसा. प्रत्येक घराच्या जे आमचे मतदार आसा जावं आमचे माझे वेलविशर्स फ्रेंड्स आणि सपोर्टर्स आसा हेंच्या पर्यंत पावल्ले आसा आणि तांकां आमी परत एकदा एक्सप्लेन केला की आमी कितें विकास कामां केलेली आसा आणि ह्या विकास कामाच्या द्वारे आमी कितें साध्य केला. जवळ जवळ 350 डेव्हलपमेंट वर्क्स कंप्लिटेड एक्झिक्युटेड म्हणजे थोडे अर्दे आसा अप्ती करपाचे आसा असली कामां आमी उल्लेख करिना बट विच हॅव बीन जे लोकार्पण जालेले आसा अशी कामां आमी लोकां पर्यंत पावयल्या. आमची धाकटीशी बुकलेट प्रेजेंट केल्या. म्हाका लोकांचो प्रतिसाद सुद्दां तसोच मेळटा, इक्वली गूड प्रतिसाद मेळटा. आणि जो कोण म्हणटाले की जयेशाक जेन्ना लोकांच्या दारार वयतलो तेन्ना जयेशाक विविध प्रश्न लोक विचारतले तर ही अफवा पसरण्याचो हितून एक प्रयत्न जातालो पण अशें कांयच ना. सगळ्या लोकांनी आणि सगळ्या विविध स्तराच्या लोकांनी, विविध कल्चर लोकांनी, विविध कास्टाच्या लोकांनी आणि विविध रिलिजनच्या लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केलेलो आसा आणि दे वॉन्ट अ गुड पर्सन टू अगेन लीड अगेन सर्व देम आणि हेका लागून एक उत्तम प्रतिसाद आणि जो जनसमुदाय आमचे कडेन जोडलो आसा ओवर 1 मंथ्स प्रचार तो खूप उर्बा दिता, उमेद हाडटा. सध्या तुम्ही जेन्ना लोकां कडेन वतात, लोकांच्या घरांनी वतात, लोकांक मेळटा तेन्ना प्रमुख अशे मुद्दे तुम्ही खंयचे घेवन वतात आणि लोकां कडल्यान कितें एक्झॅक्टली तुमकां सध्या आयकूंक मेळटा? कारण तुम्ही मंत्रिपदाच्या काळात फाटल्या बरीचशी कामां केल्ली आसा, कोट्यांनी जी कामां केल्ली आसा. आतां आमी येताले आमी पळयता रिटेनिंग वॉल सामकी गरज आशिल्ली ह्या पिंपरीत तर ती आमी पळयल्या ती तुमी केल्ली आसा, काम अजून चालू आसा. तर आतां सध्या जे मुद्दे तुम्ही लोकां मुखार घेवन वतात खंयचे वॉट आर द इश्यूज पीपल डिस्कस विथ यू? तुम्ही सध्या विसरीच्या रिंगणात आसात, तुमच्या बरोबर अजूनही 5-6 जण आसात प्रतिस्पर्धी म्हणून आणि विशेष म्हणजे तुमचो आजलो मित्र मायकल बाबलोगो हेवूय आपल्या काँग्रेसचो झेंडो घेवन ह्या रिंगणात केलेले आसा आपल्या मित्रां. तर कोणाकडे तुम्ही मुखेल प्रतिस्पर्धी म्हणून पळयतात आणि तुमकां तुमच्या जैताची कितपत आशा आणि भरवसा? हांव प्रतिस्पर्धी कडेन लक्ष न दिता. हांव म्हाजें काम जें आसा त्या लोकां कडेन घेवन गेल्लो आसा. बेसिकली मायकल लोबो कितें करूंक सोदता, मायकल लोबो कलंगूट बसून हांगा रिमोट कंट्रोलिंग हांगासर साळगांव मतदारसंघ चलोवपाक सोदता. हो आमी लोकांनी चिंतला की अशें जावपाक दिवचें ना. मायकल लोबो थंयसर बसून हांगासरलो जो कॅन्डिडेट आसा तेज्या थ्रू गोंय मतदारसंघ, शिवोचो मतदारसंघ, म्हापशेचो मतदारसंघ हे सगळे मतदारसंघ कलंगूट बसून चलोवंक सोदता. तर दीस इज रॉंग. देर हॅज टू बी रिप्रेझेंटेशन आणि तेजेर वयर तेजो कोण बॉस आसूंक उपकारना. द MLA इलेक्टेड शूड बी द वॉयस ऑफ द पीपल आणि जर लोकांचो जो आवाज आसा हो आवाज असेंब्ली पर्यंत पावपाक जाय. विविध स्तराचेर जे जाग्यार एड्रेस करपाक जाय त्या जाग्यार एड्रेस करपाक जाय. हांगासर खुबशे इलिगलिटीज एक्टिविटीज आहा इन वीच मायकल लोबो हिमसेल्फ इज इनवॉल्ड आणि हो जर तेजो जो रिप्रेझेंटेटीव जो तेजो तेणें कोणाक बसयला तो कितपत तो तेज्या अगेन्स्ट उलोवंक पावतलो आणि तो कितपत तेज्या लोकांचे आवाज तेज्या अगेन्स्ट हे करून पावतलो हेजेर म्हाका डावट आसा. तेका लागून पीपल ऑफ सालिगांव आर व्हेरी अवेर आणि सगळे हेच उलोवन दाखयता विविध स्तरांच्यान हो आवाज येता की मायकल लोबो हांगासर इनडायरेक्ट बॉस आमी जावपाक दिवचे ना. रिमोट कंट्रोल MLA हांगासर आमकां नाका म्हणून. जयेश बाब, आमी जेन्ना हांगा येवन सकाळीं भायर सरले तेन्ना लोकां कडेन उलयताले पावल्या उपरांत आणि लोकां कडल्यान आमकां अशें कळ्ळें की तुमी जेन्ना भाजपान प्रवेश केलो तेन्ना तुमी अर्दी लढाई तुमी जिखलेली आसा आणि उरिल्ले जे कांय औपचारिकता आहा ही सध्या आतां चालू आसा. म्हाका एक सांगा जेन्ना तुमी भाजपान गेले सुरवातीक कांय प्रमाणात
ते थोडेशें वादळ निर्माण जाल्लें ते शमोवपाक तुमकां कशें कितें यश आयलें कशें तुमी ताजेर ना म्हाका हेजो पूर्णपणे कॉन्फिडन्स आसलेलो सुरवाती पासून म्हाका कॉन्फिडन्स आसलेलो की जो 4-5 इच्छूक आसा तेंच्यांनी एक वेगळो परसेप्शन क्रिएट करपाचो प्रयत्न केलो की जयेशाक घेतला म्हणून संपूर्ण भाजपा आनी सगळे आमी सगळे अपसेट जालेले आसा आनी आमी एक वेगळे आमचे कितें तरी करतले म्हणून पण जेन्ना हांव लोकां मदीं गेलो तेन्ना अशें कळून चुकलें की हे 7 ते 8 जेंकां मायकल लोबन सांगलेलें की तुमी जयेशाक कित्याक तुमी फुडें जावन तुमी कॅन्डिडेट कित्याक जावं शकना आनी हेंकां एक आशा दाखयलेली की तुमी फुडें कॅन्डिडेटचे तुमी आमदार जावं शकता म्हणून तर हे 7-8 जाण मागीर लास्टाक एकठांय येयले आनी एकठांय येवन हेंच्यांनी तो बोबाळ केलो पण जेन्ना आमी लोकांक मेळ्ळे तेन्ना लोकां कडल्यान आमकां उजो येवकार मेळ्ळो तशेंच कालच्या जे प्रेस कॉन्फरन्स आसा ते स्वता जे भाजपाचे आदले कार्यकर्ते आसा आनी भाजपा कडेन जेंच्यांनी भाजपा साळगांव मतदारसंघात बुजयला ते सगळे एकठांय येयले विदीन ओवरनायट सांजचे तांकां असो विचार येयलो की आमी आतां वी हॅव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड अशें जमचें ना जेंच्या कोणाच्या मनान अजून दुबाव आसा अजून डावट आसा वो क्लियर करपाची गरज आसा म्हणून ते सगळे एकठांय येयले आनी तेंच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ते प्रेस कॉन्फरन्स द्वारे तेंच्यांनी सांगलें की आमकां माणूस इम्पॉर्टंट न्हू आमकां कॅन्डिडेट इम्पॉर्टंट न्हू आमकां पार्टी इम्पॉर्टंट आमकां देश इम्पॉर्टंट तर हे सांगून तेंच्यांनी एक सांगपाचो प्रयत्न केलो की आमी भाजपा कडेन रावपाक जाय म्हणून आनी बहुतांश जे कार्यकर्ते आसा भाजपाचे जे भाजपाचे हेजे कडेन एफिलिएट जाता आनी म्हाजे सपोर्टर्स आनी म्हाजे फ्रेंड्स वेल विशर्स जेंकां दिसता की जयेश सारको मनीस आमकां परत जाय हे सगळ्यांनी मेळून एक आमी अशें चिंतलें आसा की ह्या इलेक्शनाक भरघोस मतांनी BJPक हांगासर परते कमळ फुटपाक जाय इट इज अ व्हेरी गूड सायन आनी ओवरऑल रिस्पॉन्स जो आसा इज ओवरवेलमिंग जयेशबाब फाटल्या तुमच्या मंत्रिपदाच्या काळात तुम्ही या साळगांव मतदारसंघात कोट्यांनी रुपयाची कामां केली आसा विकास कामां केली आसात आमी आतां येताले आमी पळयले हांगासर तुम्ही रिटेनिंग हॉल जे बांदकाम चालू आसा जी सामकी गरज आशिल्ली ह्या गांवच्या लोकांची शिरवळीच्या गांवच्या लोकांची तांकां पावसान त्रास जाताले तर अशी म्हत्वाची कामां तुम्ही पूर्ण केल्ली आसा आतां सध्या तुम्ही जेन्ना प्रचारा खातीर लोकांच्या दारान वता लोकां कडेन संपर्क करतात तेन्ना खंयचे मुद्दे घेवन वता वॉट आर द इश्यूज पीपल डिस्कस विथ यू रायट नाव वेन यू गो टू पीपल आमी जेन्ना फर्स्ट हांव साळगांवान निवडून येयल्लो तेन्ना प्रामुख्यान जे साळगांव फर्स्ट स्टे जाले ते आसले इलेक्ट्रिसिटी वॉटर आनी रोड्स आमी इलेक्ट्रिसिटी आनी रोड 90% इश्यूज आमी सॉल्व केल्ले आसा वॉटर सप्लाय इश्यूज आमी आतां रिसंटली 30 MLD प्लांट जो सुरू करता तितून आमची गरज आसा 9 MLD आमी 30 MLD एक्स्ट्रा करता तर तितून मोठ्या प्रमाणात जे बेजीक नीड्स आसा लोकांची कोणी लोक म्हणटा उदक लायट आनी रस्ते तरी आमकां सारके दिवपाक जाय तितून मोठ्या प्रमाणात हे इश्यूज सॉल्व जातले हांवें ह्या फुडें वचून आमकां जे हेल्थ सेंटर आसलेले आमकां PHC नासलेली साळगांव मतदारसंघात PHC हांगासर सुरू केल्ली आसा 20 बेडेड PHC आनी तशेंच आतां तुमी उल्लेख केलो की ह्या रिटेनिंग हॉलाचो हे सगळे इरोड जावन हे आयज जी धडा आसा ही बरी फुडें अरावंड 100 मिटर्स फुडें आसली हे इरोजन जावन आयज ह्या रस्त्या पर्यंत हांगासर तेकलेले आसा तर हेका लागून आमी एक बेंगलोरची टीम आसा आनी ती टेरी आर्मी म्हणून एक संघटन आसा हू वर्क्स ऑन द सॉयल इरोजन आनी हेजेर तर 40 crores हो प्रोजेक्ट आसा विच इज अप्रूव्ड बाय द गव्हर्मेंट विच इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट टू हितून रायट फ्रॉम बेतीम अप टील सिकेरे जो आमचो जो नेरूलचो जो लास्ट पॉयंट आसा ह्या पॉयंटा पर्यंत कंप्लीट रिटेनिंग वॉल घातलो वयतलो सो दॅट वील गिव प्रोटेक्शन टू दीस एरिया आनी जो लोकांक भंय दिसतालो की आमच्या घरा पर्यंत पावत जस्ट 10 meters अवे नाव फ्रॉम द रेजिडेंट्स हाऊसेस सो वी हॅड टू टेक दीस स्टेप्स व्हेरी अर्जंटली आनी वी हॅव टेकन आनी ही कामां जातली तरी आसतना सुद्दां आमचे रिटेनिंग वॉल्स बारीक जे आसा ते रिटेनिंग वॉल्स चालू आसा बाकीचे जी कामां आसा ब्युटिफिकेशन ऑफ द चर्चीज टेम्पल्स कम्युनिटी हॉल्स वेर एवर रिक्वायर्ड आमचे स्लूज गेट जे हांव केन्ना विसरता उल्लेख करपाक जे आमचे फार्म जे फिल्ड्स आसलेले फार्मर्स आसलेले हे त्रस्त आसताले कितली वर्सांच जाली ते म्हणटाले की आमच्यो मानच्यो मोडल्या मानच्यो मोडोन सगळीं शेतां उदक सॉल्ट वॉटर येयल्लें आसा आनी हेका लागून आमी शेतां करूंक पावना फर्स्ट थिंग वीच आय हॅव डन आनी हांव तेन्ना मंत्री विजय सरदेसाय हेणें म्हाका ती अप्रूव करून दिलेली अरावंड 9 स्लूज गेट्स आमी साळगांव मतदारसंघांत स्पेशली इन रेजमागूज नेरूल आनी पिलेन ज्या जाग्यार ज्या भागान आमकां रिवर मांडवी टच जाता सिलिनिटी भितर शेतांनी भितर सरता थंयसर आमी प्रोटेक्शन करपाक लागून स्लूज गेट्स बांदलेले आसा आनी हे स्लूज गेट बांदून खुबशे शेतकाऱ्यांक हेचो फायदो जाला अदर ऑल एक्टिविटीज आर दे हे आशिल्ले आमचे जयेशबाब साळगांवकर एक तरुण उमदे अशें व्यक्तिमत्व राजकीय क्षेत्रांत बरीच वर्सां ते आसात झेडपी सुद्दां सुरवात केल्ली आनी सध्या ते भाजपाच्या तिकिटाचेर साळगांव मतदारसंघांतल्यान
आपले नशिबात म्हाका आमी तुमकां गोमंतक टी व्हीतर्फे बरं बी दितात आनी थँक्यू म्हणटात. तर गोमंतक टी व्ही खातीर संतोष गोवेकर, साळगांवकर.